जी आती पळय शेड घायलो पळय एक्झिबिशन भरपा आसलेलें ह्या शेडीक परमिशन आमगे म्युन्सिपालिटीन दिला काणकोणच्या आज ती मोडोवन पडला वाऱ्यान मोडोवन पडला आनी जे लोक जर येयले जर आसतना जर ही मोडोवन पडली कितले जाण मरता आसले आनी कितले जाणां शॉक लागता आसले म्हाका खबर ना हेका जेन्ना ट्रेड लायसन दिला तेन्ना सिवोनूच चिंतपा जाय आसलें येदे व्हडले कामां तुमी हें ट्रेड लायसन दिताय आनी जे गांवांत जे लोक आमी बारीक धंदो करताय त्या जर आमकां ट्रेड लायसन दिता जाल्यार तूं हें हाड तें हाड तें हाड तें घणा जमीन घणा कडच्यान येयल्यार सक्सेशन डीड हाड म्हणटा हेका तुवें कितले पेपर घेयला हें आमकां कळपा जाय शेड काडचे पयलीं पोलिसीन पंचनाम करचो कित्याक जर अशें जर लोक आसले लोक मेले जाले जाताले तर कितें करता आसले लायसन दिता आज आमी हे व्यापारी सगळे आमी ह्या व्यापारी काणकोणाक अजून आमकां लायसन दिलें ना म्युन्सिपालिटीन रिन्यू करून कितले तेंप जालें कितले आज कितें मार्च एप्रील मे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर कितले म्हयने जाले सांग पळया मार्चान लायसन दिल्ले आमी भितर कितले म्हयने जाले लायसन दिना सगळी हे आमी तुमी सांगता तितले कंप्लेंट केला तरी सुद्दां आमी लायसनाचे पयशे आमी म्युन्सिपालिटी पयशे दिता मरे हेणे कितें कितें तुमकां डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केला ते तुमी फाल्यां डिक्लेअर करचे पेपराक ह्या शेडीसाठी ट्रेड लायसन्स दिली म्हण दिला वो ना ती खबर ना आता दिल जाल्यार ते अजून इन्क्वायरी कित्याक येयली ना कोणूच ना तेमचो कावन्सिलर जावन चेअरपर्सन हिंग इन्क्वायरी येवपाचो जेन्ना मेल तेन्ना लोकांक येवन रडपाचें वो आमी रडपाचें लोकांक हो ऑफिसर जो आसा वो एडमिनिस्ट्रेशन तागे काम तागेलें पण आनी ताणें कितें डॉक्युमेंटाक सबमीट केल्ले हे ताणें ऑफिसरान सांगचें आनी बाकी लोकांक तो कित्याक लागून त्रास करता हेंय सांगचें तो गव्हर्मेंटाला फुकट पगार खाता हें हांव सांगता पगार घेता जाल्यार त्या पगाराचें लोकांचें काम जावपा हें आतां पोलिशेन आमी आतां फोन करताले आनी बाबा हें पंचनाम करताले बाबा हें कित्याक लागून हें उरलें आसल पंचनाम जाय आमकां कशी आतां उमसला ते जमनी टच नासतना कितें केल्लें आहा खेळ बी कांय ना जमनी खरें पोल भितर घालून फिट करपा आसलें ते केलें ना दुसरी म्हळ्यार बिल्डींग हें करता आसतना पयलीं सद्या फायर ब्रिगेडान पयलीं पंचनाम करपा आसलें फायर ब्रिगेडान पंचनाम केला पोलिसान केलें ना कर्म जाल्या उपरांत पालिका सादूर जाली एक्झिबिशना खातीर घाल्ले हे तंबूक दिल्ली परवानगी फाटीं घेतल्या आनी तें पुलिशेक आनी फायर ब्रिगेडीकूय कळयलां म्हूण उपजिल्लोधिकारी आनी पालिकेचो सीओ आतां सांगता सगळे एनओसीज जिनोसीज घेवन ताका आमी सांगले घाल म्हणून तो पयलीं घालपा म्हणजे तो कमेंट्स करपा लावपा लागलो म्हणटकीर आमी कंडिशन आसली ताका कंडिशन वायलेशन केलें म्हणल्यार ताका रिवोक करपा लायलें आनी इन्स्पेक्शन करपा लायलें म्हळ्यार आमी इंजिनियरान इन्स्पेक्शन करून रिवोक केली ती ओके कळना तुका हय पुलीस स्टेशन फायर सगळे कॉपी धाडली आमी ताका कंडिशन घालून दिल्ली बिफोर कमेन्समेंट मरे हें तें सगळीं कर म्हणून तागेर कमेन्समेंट म्हळ्यार कितें आहा तो माटो घालपा लागलो आमी ते घालपा लागलो आनी पडलो म्हणटकीर आमी तेगे विड्रॉ केलो बरें तो लोक नासतना पडलो म्हणून कळना तुका गोवा शॉपिंग फेस्टिवल हें एक्झिबिशन ह्या जाग्यार जावपाचें आशिल्लें पूण एक्झिबिशन जावपाच्या अवघ्या 2 ते 3 दिसां पयलीं हो माटो कोसळून पडलो ह्या संदर्भात काणकोण व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष डायगो डिसिल्वा हाणें काणकोण पुलिसांत कागाळ केल्या काणकोण पुलिसाच्या म्हणण्यानुसार फाल्यां सोमाराक तेणी काणकोणच्या PWD इंजिनियराक मार्क केला आनी ह्या संदर्भाची चवकशी करपाची आज्ञा दिल्या त्या अनुसार तेजे उपरांत जो कोण दोशी आहा तेजेर कारवाय करतले अशें काणकोण पुलिसांचें म्हणणें आसा स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर.